महात्मा गांधीन परकी शक्ती विरुद्ध लढपा आमकां उद्युक्त केले. त्याच बरोबर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमकां घरचे हे शत्रू दाखयले, तांचे विरुद्ध अन्याया विरुद्ध लढपाची शक्ती आमकां सगळ्यांक दिली. आणि जे समविचारी लोक आसा, समता, बंधुता, न्याय, समभाव ह्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसात त्यो ज्या बाबासाहेबान आमकां दिल्यो, त्या बाबासाहेबांचेर जेन्ना तुमचोच एक लिडर अशें हें उलयता तेन्ना हांव बीजेपींतल्या लोकांक विचारपूंक सोदतां, तुमची हेजेर प्रतिक्रिया कितें? जे वोटर बीजेपीक वोट दितात, जेंका दिसता हे बारीक लोकांक कितें तरी हेल्प करतले म्हणून, नांवां पुरते मोर्चा काडले, तांकां थंय नाचयले, तांची नांवां थंय घातली आणि जाय तेन्ना तांकां पत्रकार परिशद दुसरे कोणाचेर तरी उलोवपाक मुखार काडली. अशी ह्या मोर्चांची ओबीसी म्हण, एसटी म्हण, एससी मोर्चांची परिस्थिती आसा. आणि म्हाका दिसता जो कोण अभिमानी जो भारतीय आसा, बाबासाहेबांचे विरुद्ध हे जे अनुदार उद्गार काडल्या ते तांणी माफी मागून आपूण ते फाटीं घेता. त्याच बरोबर राजिनामो ही जी मागणी आसा तेजेर आमी कायम आसात. आणि आमची गोंयची जनतेचोय हो उद्गार आज आमी मुद्दम हांगा बाबासाहेबांच्या पुतळ्या कडेन ह्या पणजे बस स्टँडा वयल्या ह्या गार्डनान आमी आयल्यात की बाबासाहेब हे सगळे पळयतात. तांणी म्हाका दिसता हेजेर जी शक्ती आसा, जे ते लोकांच्या काळजांत पसरल्यात ताजे वयल्यान हे खंय तरी तेंचेर परततले आणि बरे दीस येतले. आमच्या घटनेक जी घटनाय आज तुडोवपाचो, जी मोडपाचो जो प्रयत्न चालू आसा, कित्याक ही मानसिकता जी आसा ती एका जशें बाब वाल्मिकीन म्हटलें की ताणें चुकोन उलयलो, चुकोन एखादें उलोवपा नाय बी, कित्याक जें कितें मनशाचें खरें आसा तें भायर सरता. आणि ही जी मानसिकता आसा ती लोकांनी वळखोवपा जाय. आणि ताका लागून जे कितें करपाचें आसा तें लोकांनी करपाक जाय. आम आदमी सारको पक्ष जो बाबासाहेब आंबेडकरांक, भगत सिंगाक मानता, तांचे फोटो हांच्या कार्यालयांनी असतात, तुम्ही जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन तांचे फोटो असतात. तांच्या नांवान आम आदमी पक्षान आपापल्या राज्यान कितल्योश्यो स्किमो राबयल्यात आणि ते बाबासाहेबांचो जो संदेश आसा तो सगळे कडेन पसरयत आसता. आणि ताका लागून आम आदमी पक्ष वा बाकीचे जे सगळे ऑपोजिशन पक्ष आसा तांकां खूब दुखला, लोकांक दुखला. आणि तेजो एक आवाज म्हणून आमी हांगा हो निशेधाचो एक आवाज उठोवपाक आमी हांगा हजर आशिल्ले. आणि आम आदमी पक्षा तर्फे, गोंयच्या फाट्यातर्फे आमी हाजो निशेध करतात. आणि परत आमची मागणी सांगतात की हो जो आसा तो गृहमंत्री अमित शाहजी आणि माफी मागची, त्याच बरोबर राजिनामो दिवचो आणि हे प्रकरण थांबोवचें. नाजाल्यार म्हाका दिसता हेजो पडसाद खूब मोठे हेजेर पावतलो.